जरी म्हणा गजानना गजानना पार्वती नंदन गजानना गणरायाचे नाम सरा परमेश्वर जरी म्हणा गजानना गजानना सिद्धिविनायक गजानना गणरायाचे नाम स्वरा परमेश्वर जरी म्हणा गजानना गजानना पार्वती नंदन गजानना गणरायाचे नाम सरा परमेश्वर जरी म्हणा गजानना गजानना पार्वती नंदन गजानना गणरायाचे नाम स्वरा परमेश्वर जरी म्हणा गजानना गजानना पार्वती नंदन गजानना गणरायाचे नाम
नाव शशिकला जनू गोवेकर. हांव ह्या देवळाचे अध्यक्ष. तेन्ना आमच्या गणपतीक फाल्यां गणेश भक्तांनी सगळ्यांनी विसर्जनाक येवचें. 21 दीस अंदू आमची 13 वर्सां जाली. 13 वर्सां जाली आमी हांगासर 21 दीस गणपती दवरता आनी बरो प्रोग्राम जाता आमचो. 11 दिसाचे गणपती पावले म्हणटकूच 12व्या दिसासून आमचो प्रोग्राम स्टार्ट. कोरगांवकर हांव जो आयज उबो आसा तो स्थानीक गणेश भक्त नेरोल गांवचो आसा. तशेंच सिद्धिविनायक सागर संस्थान ह्या देवळान एक गणेश भक्त म्हणून हांव सदांच हांगा वावुरतां. देवाची कृपा आयज जाली आनी एक तप आयज पूर्ण जाता. 13व्या वर्सान आमी आयज पदार्पण केल्लें आसा. आमचो 13व्या वर्सात पदार्पण केल्या नंतर आयच्यान आमकां इतली उर्बा वाडलेली आसा आनी येयल्ल्या दिसा आमचे जे प्रोग्राम आसा ते तेजोमय जाता. ते गणपतीचें वरदान आसा आमकां. आतां सांगूंक खूब खोशी जाता आयज आमचे युवा पिढी आयज इतले धडाडीन वावुरता. आयज इतले प्रोग्राम आमकां स्पॉन्सर मेळ्ळ्या. आयज ज्यांनी म्हणून आमकां फूल ना फुलाची पाकळी ह्या देवळाक अर्पण केल्ली आसा किंवा कार्यक्रम स्पॉन्सर केल्ले आहा. 11 दीस मेरेन आमी खंयचेच कार्यक्रम घेयना. तेच्या नंतर आमी 12 दीस आयज बॉम्बेचो कालूय ख्यातनाम बॉम्बेची कलाकारां हांगा कार्यक्रम करून गेली. आयज ख्यातनाम अमोल बावडेकर यांचोय कार्यक्रम आसा. आयज तुमी सगळे विसर्जनाक हांगा व्हडे संख्येन येवचे आनी आमकां उपकृत करचें अशें संस्थे तर्फे हांव कळीत करतां. सकाळीं आरती जातली, अभिषेक जातलो. तेच्या नंतर दुपारच्यो आरत्यो जातल्यो आनी तेच्या नंतर 3:30 परत उत्तर पुजा जातली. 4 ते 4:30 दरम्यान आमची विसर्जनाची दिंडेक सुरवात जातली. सगळ्यांनी 4 वाजता किंवा 3 वाजता सगळ्यांनी येवची, आपली हजेरी लावची आनी दिंडी समवेत थाटात विसर्जनाक नाचोन गाजोन सगळ्या बाप्पाचें विसर्जन करून आमी ताचो आशिर्वाद घेवया अशें मागता. सगळे गोविंद एकांक त्या गणपतीन दीर्घायुश्य दिवची, बरी भलायकी दिवची. एक बुद्धीचो दाता हो गणपती आसा आनी तेणी सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवन बरें कार्य सदांच तेंच्या जेंचे कोण आमचे कार्यकर्ते आहात तेंच्याय बरी सुदृढ अशी शक्ती दिवन सगळे कार बरे करून घेवचे अशें म्हणून गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा.